श्रावण महिन्यात वेगवेगळे सण आम्ही मनयतात। सप्तकाच्या प्रत्येक वाराक श्रावणात परब असतात। श्रावण महिन्यात येवपी आयताराची सवायशीण बायलां पूजा करतात। देखून साखळे, खोर्ले म्हापशां तशेंच गोंयच्या हेर वाठारांत श्रावणातलो पयलो आयतार धार्मीक विधी सयत व्हडा उमेदीन मनयलो। पळयात। श्रावणात आयतार पूजन हो पारंपरीक पद्धती वेळेन चालू आसा। म्हाका जशें मायन सांगला की आयतार पूजन करतना पाटार एका पाटाक रांगोळी घालता, तेजेर पाटाचेर चंद्र काडटा, सूर्य काडटा आनी तेजेर हळदीचे कूट एक दवरता आनी सुपारी दवरता। तेजेर पत्री घालता, फुलां घालता, तेजी पुजा करता, नैवेद्य दाखयता। थोडी जाणां आयतार पूजन चारूय आयतार पुजता, थोडी पयलोय पुजता, थोडी निमाणोय पुजता। आज श्रावणाचो पयलो आयतार आसा। आमी असोच वर्सान वर्सा आयतार हे पुजता। सो ह्या वर्सा 4 आयतार येयल्लेले आसा आनी सो हे आयतार सहसा गोंयानच केले जाता। ते आमी सगळी पानां, फुलां, नाल्ल बीन कळस पुजून तेजी पुजा करता। सो तेका पयल्या आयताराक आमी मुटले दाखयता, दुसऱ्या आयताराक आमी द्रोण दाखयता, तिसऱ्या आयताराक आमी पातोळे दाखयता आनी चौथ्या आयताराक आमी पोळे दाखयता। अशें आमी वर्सान वर्सा 4 किंवा 5 इले जाल्यार 5य करता, 4 इले जाल्यार 4 आयतार करता। ह्या वर्सा 4 आयतार येयले जाल्या खातीर आमी 4 आयतार करतली। अर्दी लोकां तो पानां पुजूनच करता, पण आमी तो कलश पुजून आमी ती पूजा करता। ती पूजा आमी करतना कलशान पयलीं उदक घालता, हळद पिजर घालता, हळकुंडा घालता, पानां सुपारेचो विडो घालता आनी तेका नाल्ल दवरून नाल्लाक आमी एक तरेचे पान लायता। अशें 4 आयताराक आमी वेगवेगळे तरेचे तेका पान लायता आनी तेका वगैर सायडीक गणेश पूजा म्हणून गणपतीचे स्थापना करता आनी सूर्य आनी चंद्र काडटा, तेजी आमी पूजा करता आनी तेका सगळ्या तरेचे फुलां जावं पानां आमी सगळी पानां काडटा आनी तेजी पूजा करता। दुर्वा घालता, गणपतीचे स्थापना करता तेका दुर्वा घालता आनी सांजचो आमी 5 सुमार तेका पावयता तुळशी।